विसा उपरांत तुमकां येवकार. सत्तरींतले अडवय भागात गोंय रान खात्याचे काजू विकास महामंडळाच्या काजू बागायतीत नैसर्गिक खेळ झाडाची कत्तल करतना तिगांक रान खात्याचे अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले. जप्त केल्ले म्हालाची किंमत 25,000ची आशिल्ली. जप्त केल्लो म्हाल वाळपय रान खात्याचे नर्सरी गुदावांत दवरिल्लो आसून सरकारांनी फुडलो तपास करतात. आर्डिक्स गोवा खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे. हो इन्सिडेंट जो आसा ऑफेन्स केसीचो तो सर्वे नंबर 1 खोडये आमचे GFDCचे प्लांटेशन 70 गल्लेडेन आसा. तेन्ना हे सगळे 13 कुडके आसा खैर लाकूडाचे. बॉटॅनिकल नेम आसा एकेशिया केटेच्यू म्हणटा ताका. आनी वॉल्यूम आसा 0.422 मीटर क्यूब. आनी हेजो मार्केट रेट आसतलो 20 ते 25,000 भितर आसतलो. आनी हे ऑफेन्स केसीक आमी 3 लोकांक अरेस्ट केलेलीं आसा. 3 लोकांची फर्स्टाचें नांव आसा गणपत गांवकर, मेन एक्यूज आसा वंटे अडवयचो. दुसरो आसा जानू दोंडू बिचुकले आनी एक बाबू कत्रोड. हे दोनी किरवत्ती UKचे उत्तर कन्नडाचे आसा. हे दोनी लेबर म्हणून हे केलेले आसा. तांकां आमी अरेस्ट करून तांकां बेल बॉन्डाचेर रिलीज केलेलें आसा. आनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जें आसा तें चालू आसा. सर हेच्यान पयलीं असो इन्सिडेंट ताका अरेस्ट केल्ले बी आहा आमचे कडेन तसो कांय एग्जिस्टींग रिकॉर्ड कांय ना. हे ऑफेंडर आमची पयलींचे डायरीन कांय ना अशें अरेस्ट केल्ले. हेंची हे नांवाची कोण ना आमचे कडेन. ओके हे कित्याक यूज करता? हे जें आसा हे फर्स्ट क्लास लाकूड जें आसा फर्स्ट क्लास A म्हणटा ताका. आनीक हे जें कात काडपा खातीर यूज करता. हे कात जें आसा हे डायींग कपडे डायिंगाक यूज करता. दुसरें म्हणल्यार गुटखाक यूज करता. ते आयुर्वेदीक मेडिसिन्सां यूज करता. टूथपेस्ट करपाक यूज करता. आनी खुबशे हेजे युजीस आसा. ताचे खातीर हाका हायली डिमांड आसा. खंय ट्रान्सपोर्ट करताले ते हांगा? आमच्या अंदाजा प्रमाणे आउट स्टेट वतालोच दिसता म्हाका. म्हणून नेबरींग स्टेट्स जे आसा वीच इज चड करून महाराष्ट्रान बी वचपाक शकता. गोंयान तरी अशें हें ना कोण कातकाडी अशें दिसता. आनी कोणा अरेस्ट जावपाचे चान्सीस आहा? आमी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. इन फर्दर कितें तुमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी शुअर तुमकां अपडेट करता.